आता पहिले सुवातेर एक कानून तांणी येदोळ सांगले करडू प्रती एक ड्राफ्ट करणं तांणी ते बिल जावन तांणी कितें पार्लिमेंटान दवरूंक आसा थंयसर बहुमतेन ते तांणी घेवंक आसा बहुमत मेळ्ळ्यार ते उपरांत ते कितें अध्यक्षाक प्रेसिडेंट दवरूंक आसा आनी तांच्या ओप्पिकेंत ते कानून जावन बदलता देखून हे आता खाली आमकां प्रस्तावाक मात दवरला तुमी पळया चिंता उपरांत तुमची सलाह सुचना दिया ह्या रितीर आतां आसा कशें आमी एक मिटींग करता आसतना आमी एक सभा आपयता आनी म्हणटा अलेले आमी चिंता पाटयला आनी उपरांत अले कितें कशें आमी मुखार वचचें येता म्हणून एक आमी कितें एक खाम या कितें एक आमी घेता आसतना आमी कशें लोकां मुखार दवरता तशेंच तांणी ह्या सगळ्या भारत प्रजे मुखार दवरलां आनी सर धर्माच्या आनी समुदायाच्या लोकां मुखार दवरलां हे कानूनांत मुख्य जावन तांणी 4 संख्यो सांगत हाडल्यात एक जावंक लग्न विच्छेदन आनी कितें भुरग्यांक आमी एडॉप्ट करचे आंबेडकरानच हे कितें संविधान रूपीत करता आसतना हे सगळ्यांक समान नागरीक हक्क विशयांत वा ते कायद्या विशयांत ताणें उल्लेख केल्लें आसा कोणाक संविधान ड्राफ्टिंग कमिटीच्या मुखार दवरलें आनी त्या वेळार थंयसर मुस्लीम मतांनी विरोध कोण आयले ते थंयच उरलें देखून तें आसा आर्टिकल 44 कितें आतां आमी चर्चा करची मुख्य विशय आसा ती तांतूं जर तर गरज पडल्यार मुख्य जावन चलयांक तांच्या कानुनाक म्हळ्यार आमी आतां इंडिव्हिज्युअल कानून आमी फॉलो करना आसा सगळ्यांक एक आमी बंद एक कानुनान दवरता दुसऱ्या धर्माच्यांक हें करना दुसऱ्यान तांची रीत पाळूंक सोडिना हांचे पाळूंक सोडिना अशें करून एक कितें तांचे कितें चुनावाक एक उरल्या म्हळ्यार सगळ्यांचो वोट घेवच्या खातीर म्हणून दिसता की समट आनी सावाला मोगाजानो समर्थ आणि सवाला कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांकी स्वागत आजकालच्या दिसांनी UCC युनिफॉर्म सिव्हिल कोड समान नागरिक संहिते या विशयात आमकां मस्त आयको मेळटा आनी तशेंच हें आयकत आसतना कांय जेणी बघता जायतीं सवालां येतात आनी ताच्या भायर कितें जाता कोण ना म्हणनी मस्त जाणांनी उसारचें आमकां आयको मेळ्ळां DSच्या तर्फेन हे काम आसाळी ह्या विशयांत केल्लें आसा ह्या विशयांत सडीत समजून जोडचे खातीर आयच्या ह्या संवाद कार्यक्रमांत आमी चर्चा चलयता संवाद चलयता आनी आमचे संगी वो संवाद चलोवंक आसा मानादीक पाउल सेबॅस्टियन डिसोजा पाद्राबाची मोटव्यान परिचय करचे तर फादर पाउल सेबॅस्टियन डिसोजा तो नायनाड फिरगजीचो 2015 इसवेंत ह्या जागी दीक्षा मेळ्ळ्या उपरांत 2 वर्सां रुजे कॅथेड्रल फिरगजींत सहायक विगार जावन ताणें वावर दिलो आनी त्या उपरांत गवळी केंद्रांत सेमिनारिस्ट डिग्री शिकप करचे आसात तांची उस्तुवारी पळोवंक शिस्त पळोवंक पाद्राबान थंयसर 1 वर्स वावर दिला आनी त्या उपरांत बिसायबान ताका सुळ्या कानून पदवी शिकोवंक थंयसर धाडलो आनी सुळ्या फिरगजींत वस्ती करता आसतना 1 वर्स कानून पदवी शिकप केलें आनी उपरांत 3 वर्सां पांजा फिरगजीचें कोपेल बेळ्ळारे म्हणून आसा त्या फिरगजींत स्वतंत्र अधिकार या थंयसर जबाबदारी कान घेवन त्या कोपेलाच्या लोकांचे आत्मीक बरेपण करता आसतना सांगता आसा सुळ्यांत 3 वर्सां कानून पदवी शिकप परत्यान मुंदवारिल्लें आनी तें कानून पदवी शिकप जाल्या उपरांत वालेन्सिया फिरगजींत रावन 1 वर्स कोर्टींत तांणी अनुभव जोडला थंयसर वचून वाद विवाद करणं आनी त्या कोर्टींतले काम करणं आनी प्रस्तुत ते बिसायबाच्या घरा एस्टेट ऑफिस म्हणून आसा आस्ती पास्तीचें काम आनी थंयसर चलता आनी त्या विभागांत त्या दफ्तरांत एसिस्टंट मॅनेजर जावन आनी सांगाताच कॉर्डेल फिरगजींत सहायक विगार जावनय ते वावर दिवन आसात या सर राटावळी मध्ये हांगासर आमचे मध्ये हो अनुभव दिवंक आनी तशेंच वांटून काण घेवंक आयल्यात समजणी दिवंक आयल्यात तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव तांकां स्वागत म्हणटा वेलकम फादर तुमच्या लागीं पयलें सवाल विचारचें आजकाल आमकां मस्तू UCC
ह्या विशयांत आयकूंक मेळटा आनी मस्त जाणांक खाव जेणी उपजल्या भिरांती उपजल्या आनी ता देखून तयार करच्या खातीर तेणे वर्कशॉप कामाशाळा करते आसात हे UCC काल म्हणून एक मोटिवेशन सांगेत गी आमच्या वीक्षकांक पहिले सुवातेर UCC म्हणजे युनिफॉर्म सिव्हिल कोड समान नागरिका संहिते आमकां कन्नडांत म्हणटात पूण आमी कायदो म्हणयात कोंकणींत ओके अशें हे आतां बारी चर्चेची विशय जाल्या आनी ह्या संदर्भार आतां सगळ्यांनी जावं पळय सगळ्या धर्माच्यांकी आतां सांगाता मेळोवन एक कितें आमचो एक निर्धार सरकारा मुखार म्हणजे आतां हे आतां आमचे कानून आयोग तो आतां 22nd म्हणजे 22वा कानून आयोग लॉ कमिशन आमी म्हणटा तांणी हो प्रस्ताव सगळ्या नागरिकां मुखार दवरला आनी तो 2 संगत्यो आसात एक सामान्य लोकां तावन अभिप्राय घेवची आनी दुसरें जावन आसा सगळ्या समुदायातावन खंयचे धर्माच्या समुदायातावन अभिप्राय घेवन कितें मुखार मेळ काडयात म्हणलें चर्चा चलोवच्या की हे UCC सिव्हिल कितें युनिफॉर्म सिव्हिल कोड हे आतां उक्त्यान दवरला अभिप्राय घेवच्या खातीर आनी हांगासर आमी हे UCC कितें आसा ते आतां प्रस्तुत आतां नव्यानच खंय घडलें न्ही कितें म्हणल्यार आमच्या संविधान आमचें कॉन्स्टिट्यूशन आसा तातूंत 4थ्या भागांत तातूंत डिरेक्टिव्ह प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सांगून एक आसा ते 4थो भाग आनी तातूंत हे कितें 844 आर्टिकल 44 हे येदळूचो आमचे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करतनाच हे हाडलां तातूंत पूण ते त्याच कानूना रितीर कितें कोर्टीन खंयच्यान ते हाडूंक जायना बघा ते गरजे प्रमाणे घेवयेत म्हूण सांगून मात्र आसा देखून हे आतां कितें आमचें केंद्र सरकार हे मंडन करून ते उपरांत सगळ्यांकी एकाच कानूना बंद हाडूंक हे कितें UCC म्हणजे युनिफॉर्म सिव्हिल कोड हाच्या सकयल हाडूंक हे कानून जावन रुपीत करूंक प्रयत्न करना आसा देखून आतां हांवें येदोळ सांगले प्रमाणे कानून आयोगान हे लोकांच्या म्हणजे सगळ्या नागरिकाच्या मुखार हें दवरलां तुमची कितें तुमचे सलाह आसा तुमचे कितें तुमचे तावन कितें येता ते ओपिनियन घेवंक म्हणजे आमचे सगळ्यांचे सगळे सर्वानुमतेन ते जावच्या खातीर तांणी आमच्या मुखार हें दवरलां ओके तुम्ही आता सांगले काल म्हणून सांगल्यार हे संविधानांतच आसा म्हणून ताका येवचे पयले एक सवाल तुमच्या लागीं विचारता हांव आतां तुमी सांगले सगळ्यांकी एक रुपाचेंत कानून हाडचें म्हणून हाचो अर्थ काल म्हणून सांगल्यार आमच्या देशांत प्रस्तुत वेगवेगळी कानूनां आसात गी या एकच न्ही कानून आसचे सगळ्यांकी सगळ्यांक म्हळ्यार आतां येदोळच्याक आमच्या धर्मावर कानून आसा आतां जावं प्रो आमचे जाग्याक येता आसतना हिंदुआंच्या आनी हेर त्या धर्माच्याक हिंदू सक्सेशन ऍक्ट आसा आमकां इंडियन सक्सेशन ऍक्ट आसा क्रिस्तांवांक अशें म्हणजे आमच्या जाग्याचे उत्तराधिकपण कशें मेळटा आसतना वेगवेगळें आसा जागो वांटून दिता आसतना जावं प्रो आनी आतां हे कानूनांत मुख्य जावन तांणी 4 संख्यो सांगत हाडल्यात एक जावं प्रो लग्न विच्छेदन आनी कितें भुरग्यांक आमी एडॉप्ट करचे आमी भुरग्यांक घेवच्या विशयांत आनी सांगत आस उत्तराधिकपण म्हणजे आस्तीचे वांटे करता आसतना ह्यो 4 संख्यो बळान ह्या युनिफॉर्म सिव्हिल कोडाच्या पंद हाडलां देखून हे खंयचेय दुसऱ्या संगतींक आतां हाडूना हे एक प्रस्ताव मात दवरला तांणी ह्याचे करोड प्रती कितें म्हणटात हाचे ड्राफ्टिंग येदोळ जावना देखून हे हाच्या पंद हाडल्यान आतां हे चर्चेन आमकां इतलेंत रितीन आमी चर्चा करीची सांगून तें कांय आमकां दिसून येना कित्याक ड्राफ्ट आमच्या आतां मेळोवना अशें जावन हे 4 संगतींक मुख्य जावन तांणी आमकां कितें त्या 4 संगत्यो ह्या युनिफॉर्म सिव्हिल कोडाच्या पंद हाडलां आता या कानून आयोगान असो प्रस्ताव दवरला पूण आज कराड प्रती या ड्राफ्ट काले म्हणटा आमी ते आणखी तयार जावना ह्याच विशयांत आमच्या DSC कातोली सभेन तांणी प्रेस कॉन्फरन्सांत आमकां पयले ड्राफ्ट कॉपी दिया म्हणून विचारल्या आतां हे ड्राफ्ट कॉपी नासतना काल 4 संगती आतां तुमी सांगले आसा ते सांगल्यात पूण कोणेय सांगचे जाल्यार खाले म्हणून सांगचे म्हळ्यार एक ताची एक प्रती तयार जायनासतना असले संगती तातूंत आसात म्हणटा आसतना आमकां ते जायगी नाकागी म्हूण लोकांनी अभिप्राय दिव येता ते नासतना काले म्हणून कशें लोकांनी कशें तांचे अभिप्राय दिव येता होय देखून आमी आतां इल्ले फाटीं गेल्यार अँटी कन्वर्शन बील कर्नाटकान हाडलें होय ताचें सारकें रूप तांणी पयलींच दिल्लें
हा. म्हणजे आता ड्राफ्टिंग जाल्लें ओके. आनी आमतू कोणाक कसली शिक्षा जाता आनी आमी जर तर कन्वर्शन एकल्या मनशान आपणास स्वतंत्र जावन आपणा जाय जालो धर्म विंसे तर खंयच्या रितीन मुखार वशी येता म्हणून सांगून पयलेंच ड्राफ्ट आसलें म्हणजे हांवें ते विंसयेत म्हजे स्वा कुशीन हांवें विंसयेत हांवें एक मेजर जाल्ले उपरांत विंसयेत आनी कितें ताची रीत आसली रिवाज आसली ती करियेत ताच्या विरोध जावन जर जबरदस्त जावन वा ताच्या फोर्सफुली तांचो आसलें फोर्सफुली आनी ते आसा देखून आमच्या स्वातंत्र्या विरोध जावन जर तर आनी एकल्याक व्हडनान धर्म स्विकार करून करता तर ते कितें जालें कन्वर्शनाच्या अंडर फोर्सफुल कन्वर्शन जाता आनी ताका शिक्षा जाता पूण हांगासर ड्राफ्ट नासतल्यान आमी कितें खंयच्या रितीन मुखार वचत म्हणल्यार आनी राखून पळोवचें पडटा वय म्हळ्यार एक गाबूट येयल्या पूण काल म्हणून सारकें कांय सांगचें बरी ना जावं दी आतां दुसरो विशय काल विचारचे म्हूण सांगल्यार आतां आमकां या संविधानाच्या आर्टिकल 25 प्रमाणे हर एक लागीं ताच्या अंतस्करणा प्रमाणे ताणें धर्म विंची येता आनी पाळी येता आनी ताचे तशेंच ताणें प्रसार करी येता हें पुरो हक्क आमकां संविधान दिता सांगताच आर्टिकल 44 तुम्ही आता सांगितलें काले म्हणून सर एक रुपाचें कानून हाडूंक थंयसर एक अवकाश करून दिला म्हणून आता हे दोन्ही एकामेकाक थाळ पडना न्ही तद्विरुद्ध जायले बरें जायना न्ही आता तुमकां हाच्या विशयान संविधान विशयान सांगचें तर म्हणजे गरजेचें आता आर्टिकल 14 म्हणजे 14 तावन आमकां 26 पर्यंत 24 म्हणसर ते इक्वालिटी फ्रीडम हाचे विशय उलयता म्हणजे आमकां हर एक लागीं समान रितीन आमचे जियोवची रीत आमकां हर एक लागीं आसा आमची भास जावं पुरो हें सगळी ताच्या पोंदा येता तेंच 25 तावन 30 पर्यंत आमच्या धर्मा विशयान येता धर्म आमी कशें करी पूण तातूंय तुमी आतां सांगिल्ले प्रमाणे 8 ते 25 ते कितें म्हणटा ते आमी आमचो धर्म आमी कसो विंशयेत आनी आमी विंसलो धर्म आमी जियोवची रीत आनी हांवें म्हजो धर्म कसो प्रसार करीत हे आमकां दाखोवन दिलां देखून ते धर्मा विशयान जालें आतां तुमी हाच्या कितें 8 ते 44 4:30 गेल्यार थंयसर आमी या कितें युनिफॉर्म सिव्हिल कोड सगळ्यां एकच कानून सांगून दिलां थंयसर तांणी त्या हांवें येदोळ सांगले प्रमाणे 4 संगत्यो मात दिल्या तांचो आमकां आमचे धर्म विशयांत धर्मा विशयान आनी कांय तांचो दिवना तांचो आसचें ते मेनली जावन फॅमिली लॉ कितें कौटुंबीक कितें कानून आसा ते तांणी ते मुख्य जावन या युनिफॉर्म सिव्हिल कोडांत ते हाडलां म्हणजे आमच्या कुटुंबा विशयांत म्हळ्यार कुटुंबाचें कितें कानून आसा ते हाडलां जावं पुरो हांवें येदोळ सांगलें लग्न विच्छेदन आनी भुरग्याक आमी कितें पसकें घेवनची आनी उपरांत उत्तराधिकपण ताका कशें वांटून येता हें सगळां येदोळू आमचो तर्काक येदोळू सायला ट्रिपल तलाक तें आसा न्ही गे ट्रिपल तलाक तें आसा तें येदोळूच तांणी बॅन करून जालां 2019 2019 येदोळूच करून जालां तशें तर असले संगतींनी सगळ्यांक एकच कानूना पोंदा हाडूंक पूण हें आतां मात्र न्हय आसलें हांवें स्वतंत्र पूर्व जावन जावन ब्रिटीश या हे भारत कोणें आळवी केलां सगळ्यांनी हें हाडूंक प्रयत्न केलां पूण त्या वेळार सगळ्यांक ताका जाय जाल्लो प्रोत्साहन मेळोना आनी लोकांक तावन विरोध पण आयलें आनी मुख्य जावन कितें 1948 आंबेडकरानच हे कितें संविधान रुपीत करता आसतना हे सगळ्यांक समान नागरीक हक्का विशयांत वा ते कायद्या विशयांत ताणें उल्लेख केल्लें आसा कोणाक संविधान ड्राफ्टिंग कमिटीच्या मुखार दवरलें आनी त्या वेळार थंयसर मुस्लीम मतांनी विरोध पण आयले ते थंयच उरलें देखून तें आसा 8 ते 44 कितें आतां आमी चर्चा करची मुख्य विशय आसा ती तांतू जर तर गरज पडल्यार मुख्य जावन चलयांक तांच्या कानुनाक म्हळ्यार आमी आतां इंडिव्हिज्युअल कानून आमी फॉलो करना आसा आमी घेवन आसा म्हणजे वैयक्तीक रितीचें कानून आमी घेवन आसा म्हणजे वैयक्तीक म्हळ्यार म्हजे एकल्याचें म्हणून न्ही म्हणजे धर्माचें आतां क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे आमी कानून चलयता तें कानुनाचें घेता आमी मुस्लिमाचें आनी तशेंच हिंदुवांचें कानून कितें हें 4 संगत्यो त्यो आतां सांगत हाडन सगळें एकच कानून हाडूंक पळोवचें ओके आतां खंयचे एक कानून हाडिचे जाल्यार या कसलें एक नवें कितें हाडिचे जाल्यार ताच्या फाटल्यान उद्देश आसता म्हळ्यार काल म्हणी बरेंपण जावचें तें सगळ्यांक जायनातल्यार सडाव जाणांक त्या वरवीं बरेंपण जायचें आतां हें कानून हाडले वरवीं UCC कितें हाडचे प्रयत्न करते आसात हातूंत कितें बरेंपण जाता म्हूण ते चिंतात सरकार कितें चिंता या कितें बरेंपण जावचें आसा
हे आता वयले बार आमी पळयत आसतना कशें दिसता म्हणल्यार आतां परवां 2024 सेंट्रल चुनावान आसा हे चुनावांचे एक तराचे कितें गिमिक गी अशें म्हणून दिसता कित्याक हाच्या पयले चुनावान जिखच्या खातीर एका संदर्भार एक मुखार दवरलें एक फावटी तें दिवळ बंच विशयान जालें आनी एक फावटी कितें जे गायरांचे कानून ते मारचे विशयान मस्त रितीचे गोवा तेणी ते हाडलें आनी आतां हे हाडून सगळ्यांक की एक आमी बंद एक कानुनान दवरता दुसऱ्या धर्माच्यांक हें करना दुसऱ्यान तांची रीत पाळूंक सोडिना हांचे पाळूंक सोडिना अशें करून एक कितें तांचे आतां कितें चुनावांक एक उरल्या म्हळ्यार सगळ्यांचो वोट घेवच्या खातीर म्हणून दिसता की अशें म्हणूनय एक सवाल येता काय म्हणून उद्देश आसा तांच्या फाटल्यान असो म्हणून दिसता पूण हाच्या पयलेंचे पळयल्याचे येदोळ पर्यंत आमकां जाय जाल्लो कितें ह्या कानुना हाडन आमचे जावं पुरो आमच्या भारतांत आमचे कितें सभा संस्कृती आसात संभ्रम आसात आनी सभा रिती धर्म आसात मुख्य जावन प्रमुख 10च्या चड मुख्य धर्म आसात आनी ह्या सगळ्या धर्माच्यांक एकच कानून हाडूं जाता की म्हणले सवाल आतां आमी उदाहरण दिवचें तर भारतांत आमच्या मांस खावचे म्हणजे नॉन वेज आसतले आसात तरकारी जेवण सेवची आसात वेज आतां ह्या कानून हाडटा एकच कानून हाडचें जालें तर आतां एक हे दोन हांवें आतां उदाहरण दवरले प्रमाणे वेज की नॉन वेज की म्हणून वा तरकारी की मांसाहारी दवरचें आतां एक धाबाव आनी एका पंगडा वयर घालीचे पडटा एकच सगळ्यांनी मांसच खायचे मांसाहारी जायचे नंतर सगळ्यांनी सस्याहारी म्हणजे रांदवीत खायचे अशें एक पंगड खंडितान कश्टात आणतो हाच्या पंदा पण कश्टात देखून असले संदर्भ उदेवूंचे दिसून येतात जर तर ते जारी काढल्यार सगळ्यांचे स्वातंत्र्याक एक तांचे म्हणले एक कितें संस्कृती रितीर संभ्रम चलोवचे आनी तांचे जातीक धर्माक आनी तांचे भाशेक रितीन एक रिती कानून आसा आनी ते येदोळ पर्यंत चलोवन आसा आतां हें सांगात हाडल्यार हें सगळ्याक एक एका रितीचे एक कितें बंदर दवरले म्हण जायत की म्हणून दिसता वय म्हळ्यार हें कितें आसा की म्हण सांगल्यार मतींत कोणाकय एक दवर न्हू केंद्रीकृत कर ना ती येदोळ कितें स्वातंत्र्य या कितें अनुभव करनासात ते करते गेले जाल्यार तो समुदाय वाडत बळवून जायत देखून तांकां बांदून घालच्या खातीर काही एक प्रयत्न चलते आसा कोणा म्हणून चिंतचे हांवें खंडीत जावन अशें दिसता म्हणजे आतां सगळ्या समाजाक खातीर दितात म्हळ्यार हे आतां एक पोरणे जावन गेला मोपली म्हळ्यार थंयसर ते आतंकवाद चडयतात ते हेमतोन लोकां मुखार दवरला आनी ते सांगून आसात क्रिस्तांव म्हळ्यार धर्म प्रचार करतात धर्मांतर करतात अनेक लोकां क्रिस्तांव करतात आनी आमी अंतकाळार आसांव म्हणलें हिंदू लोक दाखोवन दिवचे ते तांणी येदो प्रयत्न करत आसात हे आयकून पुरो जाला देखून आतां हे नव्या नांवार आनी त्या दोन धर्माच्या आणि हे दुसऱ्या लक्ष जावचे लक्ष्य असे दुसऱ्या धर्मांक अशें आमी एक तर बांदून घालया तुमी सांगले बरी म्हणजे तांकां स्वतंत्र चड दिवचे नाका तशें चिंतून जावंक की पुरो वय 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 आनी दुसरें काय म्हण सांगल्यार हे आतां UCC हाच्या विशयांत उलयता आसतना मोदी एक सवाल म्हज्या मतीन येवचें आमकां क्रिस्तांवांक आमचें एक कानून आसा म्हळ्यार मुस्लिमांक तांचेंच आसा हेर जातीचें आसा येदोळ पर्यंत कशें म्हणून जाल्यार त्या धर्माक या जातीक तांणी तांच्या धर्मा प्रमाणे कितें तत्वां आसात कितें तांचो धर्म शिकयता त्या प्रमाणे रिवाजी पाळना आसात आनी ते सरकार ताका ह्या कितें देश गौरव दिता हे आतां येदोळ पर्यंत हे येवच्या पयलींत म्हणचे हांवें एखाद्या वेळा असल्या ह्या सिच्युएशनांत कोणी एक व्यक्ती अतृप्ती आसलो मनीस कोर्टाक वचत जाल्यार ते दाडा खंयच्याक प्राधान्यता मेळटा म्हळ्यार धर्मा प्रमाणे पाळच्या त्या कानुनाक गी ह्या देशाच्या कानुनाक चड प्राधान्यता मेळटा म्हणजे तुमी येदोळ पर्यंत आमचे
कितें आमचे आतां आमचे लग्नाचे घेतल्यार विशयी आमचे क्रिश्चन मॅरेज ऍक्ट आसा आपल्यांक मुस्लीम मॅरेज ऍक्ट आसा आनी हांकां हिंदूंच्या हिंदू मॅरेज ऍक्ट आसा आतां ते आमी आतां विच्छेदनाक येयचे जाल्यार आतां मुख्य जावन आमचो एक तंतू दाखलो जावन आमच्या काजारांत इगर्जेन कितें आमकां मेळटा मॅरेज सर्टिफिकेट मेळटा आमकां तीच आमी एक कोर्ट तीक धरूंक आसा देखून येदोळ पर्यंत आमच्या धर्मा प्रमाणे कितें आमी चलोवन आसलें हांव आमच्या क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे कितें चलोवन तोच एक दाखलो आमी घेता सरकार ताका दुसरीन एक दाखलो आमकां विचारना तोच एक दाखलो आपल्यान तांचे रिवाज आसा तांचे रिवाज येदोळ पर्यंत ट्रिपल तलाक आसलें म्हणजे 3 बोटी तलाक मनशांनी विच्छेदन दिवचें अशें आसलें 2019 इसवेंत तें काडलें तातूंत जर तर ताच्या विरोधात तशें करता जाल्यार 3 वर्सां जैल म्हणून सांगून आसा आनी हिंदुवांची रीत आसा देखून ही कोर्ट कितें करता त्या धर्माच्या हें कितें हें आसा कितें ऍक्ट आसा म्हणजे कितें आमचे काजरी कानून आसा ताच्या सकला हें घेवन आमकां त्या न्याय वदकसून दिता आता धर्मा प्रमाणे धर्माच्या कानुना प्रमाणे एक तीर्प दिलें तातूंत दोगां मदीं एकल्याक अतृप्ती जाली त्या अतृप्ती जाल्ल्या मनशान सिव्हील कोर्टाक येता तो वळू कोर्ट कितें करता म्हळ्यार तुमच्या धर्मा प्रमाणे न्याय नीती जाल्या देखून तेंत फायनल म्हणटा की कान घेवन मागीर आनी दुसऱ्यांत तीर्प येवचे चान्स आसा तुमी म्हणचे आमच्या कॅनन लॉच्या सकयल आमी विच्छेदन घेतलो मनीस परत हांगा येता तशेंच मुस्लिमांच्यान थंयसर आमी कितें तांकां निर्धार हें घेता तो थंय घेवच्या की सड थंयचो म्हणल्यार थंयची ती एक रीत रिवाज आसा सिव्हील रीत आसा तर सिव्हील कोर्टीक आमी डिवोर्साक एप्लाय करता म्हणजे डिवोर्साक आमी घालता आनी ताजे उपरांत ताची रीत आनी आसा ते तक्षणाक जायना ताचो तो वेळ येता 6 म्हयने 1 वर्स 2 वर्सां 3 वर्सां अशें जावं की पुरो तातूंत संबंध तातूंत विशय सभार येतात फकत एक कितें विच्छेदना मात्र न्ही ते विच्छेदन घेता आसतना गोवाची हास्तींतलो अर्दो वांट्याक येवंक की पुरो मेंटेनन्स एलिमनी अशें म्हाका जिवनांश दी म्हूण सांगून विचारचें आसा आनी भुरगीं जर तर आसल्यार भुरग्यांक कोणा सांगता धाडचें म्हूण सांगून ताचेंय आसा आनी अशें सगळें म्हणटा आसतना तांचो सदांनी 3-4 वर्सां वेतात आनी हे सगळी रीत घेता पूण थंयसर कितें आमचे कातोलीक हाचे प्रमाण जाला ते एक दाखले महाज जावन घेता हांगा स्वतंत्र जावन कोर्ट तीर्प दिता एकल्याक संतोश जाता आनी एकल्याक इल्ली बेजार जातात अरे पण तीर्प दिता अशें जातात होय होय आतां हें आसलें एक समान रितीचें कानून आयलें तर तातूंत येदोळ पर्यंत आमकां आसलो स्वातंत्र्य तो म्हळ्यार जाय जालो धर्म म्हाका विणचो आनी ताज्या मागीर हांवें पाळचो तो ताज्या मागीर प्रसार करचो हक्क तें पूर आसा आतां असलें एक समान रितीचें कानून आयिल्ले प्रमाणे म्हज्या वैयक्तीक फाती येणेक कांय निर्बंध पडचो अवकाश चान्स कांय आसा की ना आनी तूं येदोळच्याक तांणी दिल्ले 4 संख्यो मात्र ह्या सिव्हील कोर्टांत आटापल्यात म्हूण सांगलां तांणी 4 संख्यो मात्र देखून आतां येदोळ पर्यंत आमचे क्रिस्तांव जागे वांटे करता आसतना जर तर गोव सरला त्या स्त्रीयेक 3 1 वांटो आसा उरलो वांटो भुरग्यांक तांचे मदें वांटून घेवचो म्हूण अशें आसा हे आमच्या कितें इंडियन सक्सेशन ऍक्ट म्हणून सांगून आसा तांतूंत येता जर तर हिंदुवांचें घेता आसतना हिंदू सक्सेशन ऍक्ट म्हणून सांगून सेपरेट तांकां दुसरेंच आसा वेगळ्यांच आसा जागो वांटता आसतना हे सगळी आमकां आतां एक कानून हाडचें कितें जाग्याची वांटचें आनी उत्तराधिकपण ताचें म्हणटा ते सगळी एका कानूनान हाडूंक प्रयत्न करतात पूण तुमी एवढो सांगिल्ले प्रमाणे एकल्याक रुसोवंक आसा आनी एकल्याक रुसान उरोवंक आसा कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांक येता आतां आमच्या हातूंत भारतांत साबार उंचले वर्गाचे जाती आसात आनी केळा जाती म्हणटात सकयल जाती आसात तशें म्हणटा एका जातीन आनी एका जातीच्या कानुनाक आतां हे जे पडत वा सकयल्यान वयरल्या कानुनाक वयर असल्या सकयल्या कंडी द्यायचे ना ते जाल्यार म्हणटा थंय घुसपट जावंक आसा सगळ्या आमच्या देशांत कित्याक म्हळ्यार आमचो भारत व्हडलो राष्ट्र आनी विविध आनी कितें इवन संविधान आमच्या सगळ्या संवसाराचें व्हडलें संविधान आमच्या भारताचें आसा अशें आसता आसतना आनी आमचे विविधता म्हणजे साबार जातीचो लोक संभ्रम आचार आनी सगळी आसता आसतना सगळ्यांक एकच
आजच्या 17 येऊन राव आमचा भोव कष्टान जावं कसा देखून हे स्वतंत्र पूर्व तावन चलोन आसा आजही चलोन आसा आज मुसर हे 74 का गायला देखून हे येदोळच्याक ते कितें ते सवाल ताका जाप मेळोंक जावना देखून ते हांवें सांगलें ते आर्थीक 4:30 ते दवरलां गरज पडल्यार हे जारी एक अडयेत म्हणून सांगून आसा अडूंक ना तातूंत परत मुख्य जावन स्त्रियांक तांच्या धर्मांत आतां आमच्या क्रिस्तांव धर्मांत आमच्या क्रिस्तांव कितें आमकां कानून दिलां क्रिस्तांव धर्माक म्हूण सांगून कानून दिलां मुस्लीम धर्मावर कानून दिलां तातूंत जर तर एका वैयक्तीक व्यक्तीक तातूंत जायना जाय जाल्यार परत ते कोर्टीक येवन ताचे तावन ह्या आर्टिकातावन तांणी कितें तांणी सवाल करियेत आनी कोर्टी तावन तांणी विचार करून तांकां जबाब सोदून काडयेत असलें मात्र आसा पूण हे जराल रितीन करियेत म्हूण सांगून जावना देखून हे आतां कितें कानून रुपाक हाडल्यार उपरांत सगळ्यांक एकत्रीत जाता वय हें पूण कितल्या रितीन यशस्वी जायत म्हणल्यार एक सवाल कित्याक म्हळ्यार आमी उत्तर भारताक अशें गेल्ल्या वेळार एक ईशान्य भारताचे एक राज्याक गेल्ले आमी थंयसर थंय वता आसतना ते काले म्हणले म्हणसर तांचे लोक आसात तांकां काले म्हणसर सुप्रीम कोर्ट तो आनी पुरो तेत तांचे ल्हानशे काले पंचायत आनी चलता पळय तांणी सांगलें अंतीम आनी खंय एक दोळा एक्सिडेंट जाल्यार तांणी पयलें पळोवन जे काले म्हणसर हें वाहन भायल्या राज्यांतून आयिल्लें गे ह्या राज्याचें म्हणून ते एका दोळा वाहन भायल्या राज्यांतून आयिल्लें जाल्यार तो सारको जाल्यार चुकूत तांचे प्रमाणे असं एक परिस्थितींत म्हळ्यार आमच्या देशांत आदिवासी लोकांनी मस्त आसा तांचे रिवाजी आनी पुरो ते सुरू जावन आयिल्ले एकच पोटी हें कानून हाडून तांकां पाळ म्हूण सांगल्यार ते कितले पंथा पावत म्हणलें एक सवाल कितें जावन दी ताजे सांगत आस म्हजे मती घेवचें आतां ह्या कानूना वरवीं सगळ्यांकी हें लागू करूं जाता की ना म्हणलें सवाल एक पूण जाल्यार कांय एक बरेपण जावची साध्यता गी कित्याक म्हळ्यार आमी पळयता फाटल्या वर्सांनी ह्या राजस्थान आनी हरियाणाच्या त्या गडी प्रदेशांत एक पंचायत आसा काप पंचायत म्हणटात थंय कालें जालें जाल्यार तांचें तीर्प तें सगळ्या कोर्टीच्या तीर्प प्रास सडीत खंयच्याय सरकाराक तांकां एक कंट्रोलाक हाडूंक आनी परत बारीक कश्ट तांकां कित्याक म्हणटा ते तितले पावरफूल आसात सरकार तांकां आपणूक भियेता आनी सांगत आसा आनी एक धर्म आमी पळयता काल म्हळ्यार 3 फावटी तुका सोडटा म्हणचे आनी सोडचे त्या स्त्रियेक थंयसर कांय हक्क आनी आसना असलें कानून हाडले वरवीं थंयसर तांकां कश्टांत आसलेल्या लोकांक एक उपकार जावं सोरांगी हांवें म्हळ्यार हे UCC सिव्हील कोड हाडचें म्हणटा आसतना सबार कितें TV चॅनलांची संभाशणां आयकली तातूंत एक तूं म्हणटा कितें म्हळ्यार थोड्या राज्यांक येदोळूच ह्या कानूनांतावन एक्झेम्प्ट करचें भायर दवरता म्हूण सांगलां म्हणून म्हणजे ते अशें आमचे कितें तोंडा उतरांनी तांणी ह्या कानूनाचे विरोध वेच्या पयले म्हणजे येता आसतना हे कितें आदिवासी लोक म्हणटा आसतना सगळो राज्य एक जावन येता हांगा आमी कितें म्हणचे हांव क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर हांव एक क्रिस्तांव धर्माचे न्ही थोड्यांनी मेळोन सांगात मेळोन हे विरोध म्हणून दाखोवचे थोडे मापल्यान दाखोवचे तशी न्ही थंय आसा आतां कितें मणिपुरांत कितें जालें थंयसर एक पंगडाचे वयर हल्लो करचो आनी कितें तांचे उलपावचे जे वेशीमाचे हें सकट चलता तशेंच हे सगळो आतां नागालँड सगळो एक राज्यत विरोध दाखयता आसतना तांकां थंयसर कांय करूंक जायना तसल्या आतां नागालँड थोडे राज्यांत येदोळूच सांगलां की म्हणजे तुमकां ह्या UCC ह्या कानूनाच्या पोंदा तुमी येवंक येनात तुमकां भायर दवरता म्हणून आनी थोडे आसात देखून दीस वेता हे तर्क जावनच आसात आनी विरोध पण जावनच आसा हे जावन आसतना हे तांची मेजॉरिटी पळोवन तांचे लोकांचे मेतेरपण सांगता एकच उद्देशा खातीर सगळे लोक सांगता मेळटा आसता म्हणटना तांकां मात्र एक्झेम्प्ट करचें भायर दवरचें जम्मू आनी काश्मीर पयलें 370 आर्थीक 370 370 ते तांकां ते अन्वय जायना ते कशें हें आसलें तांकां एक खंयचें आसल्यार तांकां एक त्या कानूनांतून वेगळेंच तांकां सेपरेट कानून म्हणलें दुसरेंच कानून म्हणलें आसलें पूण आतां तें कान सोडलें तशें थोड्यांक मात्र अच्छा भायर दवरचें सांगचे आसात आनी तुमी म्हणलें थोडे तूं कितें तांच्या पंचायती काट्यान कितें तीर्प दिता उलपावचें आतां तें आतां आमी कन्वर्शन म्हणचें तें हाडलें
आता आडल्या उपरांत सगळ्यांक एकत्रीत ती तरी खाले दोळ्यांक दाखोवचे खातीर मात्र तांकां आतां सांगचे तांचो तूं आतां उंचले जातीचे तांच्या हातांत अधिकार आसा आतां खंय गेल्यार ते तांच्या लोकांनी कालें केल्यार लोकांनी जर स्ट्राईक केलें या लोक रोडाक देवलो मार्गाक देवलो आनी प्रतिभटन केलें म्हणटा ताका भितर व्हेले दाखोवचें मात्र उपरांत ताका थोड्या वर्सांनी कांय आमकां जाय जाल्लो दाखलो मेळ्ळो ना देखून ताका सोडचें भायर हे चलून आसा आतां पूर्व मध्य प्रदेश कितें जालें एका अधिकार आसल्या व्यक्तीन आनी एका दलिता वयर मूत घालें तो ताच्या आंगार मुतलो आतां व्हरून गेल्यात कितले तें कशें चलता गुच्च ना तेंच आतां आमी जर आमचेंच आमी कानूनबद्ध जावन आमी आमचे मत प्रचार केल्यार धर्म प्रचार केल्यार आतां आमकां मतांतर म्हणलो बिल्लो दितात तेंच कितें त्या धर्माच्यांनी तांचो संकोच चड आसा म्हणल्या खातीर आनी तांचे वयर कितेंय सांगल्यार हांकां तुमी आतां सांगलें तांचे वयर तांकां तांचे हात घालूंक तुमी येतात तसल्या धर्माक तांणी कितें केल्यार हांकां मारायकार जाता म्हणून सांगून तांणी घालून करचें गारो आपसी असले शब्द मात बदलूंचे पूण करची क्रिया एकच क्रिया एकच पूण तांणी शब्द मात बदलूंचे म्हणजे कानून रितीन हांवें केलां म्हणचें अशें ह्या रितीन तांणी नांवां दिवन ताका ह्या कानुनान अशेंच येवंक पुरो म्हणजे हे कानून आयिल्लेंच तांणी केल्यार अशें कितें आमचें हक्कन आमी करचें आनी केल्यार आनी चूक केली हांकां जैल आनी हांकां शिक्षा जायचे हांकां दंडन जाय हे सगळ्या रितीन कितले आमच्या धर्माच्यांक आतां आमी अल्पसंख्याक लोकांनी कश्ट जेच पडटात आतां मुंदर तुमच्या लागीं सांगचें जाल्यार आतां हें कानून हेच जाल्यार तुमकां कांय अशें बगता की आमकां क्रिस्तांवांक खंयच्याय म्हणी रितीर आमकां कांय कश्ट सडचे आसात की या कांय बाधक जावचे आसा म्हूण कांय बगता की तुमकां हें कानून येत जाल्यार खंडी जावन येत कित्याक म्हळ्यार ह्या कानुनाच्या सकयल आतां आमचें सांगचें आतां आमी कातोलीक आतां कातोलीक म्हणटा आसतना आमी एक संस्कृती हांगा पाळना आसा पडयाळांत ह्या आमच्या ह्या रितीर ह्या राज्यांत आतां कर्नाटकांत आमी सकडी भास येयल्ली दुसरी जाल्यार एकत्रीत आतां दुसरी आतां मळ्ळेली कातोलीक आसा सकडी ते एकत्ताच सकयल येतात सकडांनी एकत्र येता थंय आनी हांगा सगळ्यांनी पाळीचे म्हणटना आमकां कश्ट जातात सगळे भारताक एकच कानून म्हणटा आसतना ते धर्माच्या मध्ये कितें येदोळच्या त्या त्या राज्यान त्या त्या रिती प्रमाणे कानुनाचे हे करतले पाळटले आनी आमचो उंचलो कितें आमच्या राज्याक एक हायकोर्ट म्हणून आसा आनी थंयसर तीर्प जाता आनी तेंच सम आसल्यार सुप्रीम कोर्टात तेंच उखलून जाता या चूक आसल्यार तेंच तांकां बरें दिसना ते ताचे विशयांत थोडे रितीचे इल्लेशें बदलावन आनी एक थंयसर न्याय करून दिता आतां हे सगळें एकत्र जायत जाल्यार जर आमकां सगळ्यांक एकच रीत रिवाज पाळीचे म्हण जाता आनी आमचे जावन तरी आमचे क्रिस्तांव हांगा चलचे रितीची काजारां थंय रिती चलची रिती काजारां आनी सांगता आमची आस्त आमचे क्रिस्तांव धर्मा भितर आमचे उत्तराधिकपण आमी वांटून दितात आमकां जावचे कश्ट आनी आमचे हांगासर आमी आतां जर तर कुटुंबाक एक भुरगें ना आनी तांणी आनीक भुरग्याक एडॉप्ट करचें दत्तक घेवचें म्हूण सांगता आसतना थंय जावची रीत आनी हांगाची जावची हे अरिये तफावत जाता सगळ्या आमच्या राष्ट्रांत एकत्र रीत हाडटा आसतना प्रमुख जावन आमी क्रिस्तांवांनी इल्ली आपल्याक चड रितीन आमकां तंत्र येवन येतात कित्याक उरल्यांक तांकां येतात तांचो व्हडली वयली जात आनी सकयली जात आनी तांचे भितर मस्त पंगड आसा तांचे भितर पूण तांकां कांय भायल्यान कांय कितें म्हळ्यार व्हडल्यान तांकां मार पडले दिसचो ना कित्याक तांचे सरकार लोक आनी अधिकारी आनी सांगात राजकीय मुखेली चड तांचे आसल्यान तांचे वयर चड दबाव घालचे नात आमचे वयर चड दबाव घालतना आमचे तोंड दांपवन आता निमाणे सवाल आहे पूण आमच्या विक्षकांक कळचे खातीर आतां हें काल म्हणशाला कानून आयोगान असले एक लोकां मुखार दवरला तुमचे अभिप्राय सांगा म्हणून पूण हें कानून येजे जाल्यार आनी तो कसले पुरा हंत आसात कसली पुरा प्रक्रिया आसा आतां पयल्या सुवातेर एक कानून तांणी येदोळ सांगले करड प्रती एक ड्राफ्ट करून तांणी ते बिल जावन तांणी कितें पार्लिमेंटान दवरूंक आसा थंयसर भौमतेन ते तांणी घेवंक आसा बहुमत मेळ्ळ्यार ते उपरांत ते कितें अध्यक्षाक प्रेसिडेंट दवरूंक आसा आनी तांच्या ओप्पिकेंत ते कानून जावन बदलता देखून हे आतां खाली आमकां प्रस्तावाक मात दवरला तुमी पळया चिंता उपरांत तुमची सलाह सुचना दिया ह्या रितीर आतां आसा कशें आमी एक मिटींग करता आसतना आमी एक सभा आपयता आनी म्हणटा अहलेले आमी चिंता पाटयला आनी उपरांत अहले कितें कशें आमी मुखार वचचें येता सांगून एक आमी कितें एक खाम या कितें एक आमी घेता आसतना आमी कशें लोकां मुखार दवरता तशेंच तांणी ह्या सगळ्या भारत प्रजे मुखार दवरला आनी सर धर्माच्या आनी समुदायाच्या लोकां मुखार दवरला
तुमचे अभिप्राय सूचना दिया म्हणून ओके हे खाली दोळ्यांक माती घालचे कधी दोरलांक जाऊन की जावंक पुरो. सकटांनी चड लोकांनी हाचे विशयान विरोध करू ना देखून आम्ही एक जारी काढता सांगून तले वय. तीर्प दिवंक की पुरो आणि त्यांनी मंडन करू की पुरो ड्राफ्ट करणं नंतर ड्राफ्ट या करोड प्रती आमच्या मुखार दवरल्यार आम्ही गुंडाई आम्ही समजत आता दवरून देखून आमकां गुंडाई रुंदाई कितें आमी गोत्तुना गोत्तुना. देखून आमी त्या विशयान तर्क करूंक वचना खाली हाडटा मात कळना लास्ट अकरेचे घडये तक्षण दवरून तर्कासड अवकाश करून दिनासतना तक्षण ते कानून जावन रुपीत करूंक पुरो कित्याक म्हळ्यार आतां ह्या सरकार परवा आनी घेतले आतां 1 वर्स आसचें वय. 1 वर्सा भितर हें करून सोडूंक काही प्रयत्न करतात जावंक की पुरो ओके. देखून हें जाता पर्यंत आमकां अशेंच जाता म्हणलें आमकां निगंट जावन कांय सांगूंक जायना. हांवें निमाणे सवाल म्हळें पूण हातूंत मुखार वयचें जाल्यार आतां चिंत्या हें कानून जावन तांणी केलें म्हूण चिंत्या कायदो केलो कानून केलें ताजे उपरांत तांणी पास केल्या उपरांत कांय तें चॅलेंज करूंक अवकाश आसा गी लोकांक हे कानून आनी ताज्या मागीर दुसरो खंय सरकार आयलो जाल्यार हें कानून फाटीं काडूंक साथ देता की जर तर लोकांक ते मारेकार जाता जाल्यार हां आता आमचे गेले आयले बार आमच्या राज्यात नाही आमच्या राज्यात हे हाडले अँटी कन्वर्शन बिल हाडले ते आणि सांगत आस गोवातीचे हाडले ते आता आणि फाटी काढता मुंबई सरल्या वय कितें म्हणजे लोकांचेर दाबाव घालून करतात आणि लोकांक कितें बंदडेन दवरले तसले बंदड हाडचे तसले कानून हाडला तर ते नाका जाल्यार फाटी काडयेत पूण हांगा कृषी कायदे वय भारतान सगळ्यांक कृषी कायदे हाडटा आमी सांगलें आणि लोक मेलो स्ट्रायक कितले की म्हयनेभर जाले आणि उपरांत ते फाटी काडले कित्याक म्हळ्यार आमच्या लोकांक नाका जाल्लें कानून कित्याक हाडटात तुमी म्हणून अशेंच हें जावंची साध्यता आसा जर तांणी तांचे बहुमत दाखोवन केलां पूण तांणी केल्ले तशें सगळ्या लोकांनी वळखून घे जंय म्हणना पूण बरें जाल्यार घेवयेत जायना तर आनी तूं सगळ्या लोकांक सांगता सगळ्या राष्ट्राकच मारेकार बघता जाल्यार ते परत तशेंच कुशीक दवरयेत म्हणजे हें परत ते हाका हाडटा पर्यंत हें कितें कानून कितें हाडलां ते पाळीन आसा फाटी हें करयेत कशें आमचें आतां अँटी कन्वर्शन बील ताचेंच रीत आसा परत नेक्स्ट आयलो सरकार बहुमत घेता बहुमत घेता मुकलो सरकार काही जर दुसरो सरकार हे जाल्यार बहुमत घेता हे जाय की नाका घे ते परत अध्यक्षाक धाडटात हाचे रीत रिवाज अशी आसा मागीर ती फाटी काडून साध्य आसा 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 कशें आमचें अँटी कन्वर्शन बील कशें काडटा म्हणून सांगलें तशेंच ते काही इल्लिगल न्ही लिगली देतात कानून रितीर देतात ओके 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 मोगाच्यानो आमकां जायती भिरांत आनी तशेंच आकांतांनी आसा समान नागरिक संहिते युनिफॉर्म सिव्हिल कोड हाच्या विशयांत पयल्यान पयलें मस्तू समजोणी नातिल्ली आनी ताज्या मागीर आणखी ना म्हूण हांव चिंता आनी अशें जाल्यार पाठतळाचेर आज आमी हांगासर संवाद चलयता आसतना फादर पौल सेबॅस्टियन डिसोजा तो कानून पदवेदार आनी जायते विशयी तांणी आमकां आज आमच्या मतीक समजोवचे सारके विवरून सांगल्यात आनी हांव चिंता हे संदर्शन या संवाद जायते दुबाव आनी मागीर कितें सवाल आसात ती पयस करूंक शकतात म्हूण हांव चिंता आनी देखून तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव फादराबाक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू फादर थँक्यू तुमकां ह्या विशयांत कांय सडीत सवालां आसात जाल्यार तुमी जरूर ती विचार येता पाद्राबाक मुखार धाडटा आनी खंय गरज पडल्यार परत ते फावटी आमी संदर्शन चलोवंक पळयता आनी देखून तुमची सवाल आसा जाल्यार तुमी वॉट्सॅपा मुखार धाडी येता 9449821580 आनी तशेंच ईमेल करचें तर onilds@gmail.com परत ते फावटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेजता की देव बरें करूं थँक्यू समट आणि सावाला
पार जाता असताना सडय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार करून परताना सडय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार समर्थ आणि सवाला दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात तुमच्या सवालांक जापी आपणायात दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.